गावठी अळम्याच्या तोंडाक आणि कोणाक आवडना अशें जावपाक शक्यच ना। ह्या अळम्यांक खूप माती असता, सो तांकां 2 ते 3 फावटी उदकान बरी धुवन घेवपाक जाय। मागीर ते धुवन घेतलेले अळम्यांक मचून कातरून तातून इल्ले मीठ, हळदीचो पिठो आणि मिरसांगाचो पिठो घालून मिक्स करून घेवया। कालीन तेल गरम करून तेल बरें तापले तशें तातून आले आणि लसूण घालून ती बरी तळसून घेवया। मागीर तातून कांदो घालून तोय बरो तळसून हातून थोडी नाल्लाची सोय घालून ती बरी भाजून घेवपाक जाय। ती सोय अशी बरी भाजून जाली तशी तातून इल्लो हळदीचो पिठो, मिरसांगाचो पिठो आणि 2 चमचे गरम मसाला घालून हे 2 मिनटां भाजून हे आमकां सोय बरी थंड करून घेवपाक जाय आणि मिक्सरान बरी मोठीशीत वाटून घेवपाक जाय। कालीन तेल गरम करून हातून कांदो आणि हरवी मिरसांग घालून ती बरी तळसून घेवया। मागीर तातून टमाट घालून तोय बरो भाजून हातून इल्लो हळदीचो पिठो आणि मिरसांगाचो पिठो घालून मिक्स करून ती कातरून घेतलेली अळमी तातून घालात आणि ती 2 मिनटां भाजून हातून इल्लेशें उदक घालून हाजे झाकणे धापून हे थोडे वेळ शिजोवन घेवया। ते अशें बरें शिजले तशें ती वाटून घेतलेली मिरसांग तातून घालात आणि चवी पुरते मीठ घालून मिक्स करून हाजे झाकणे धापून हे थोडे वेळ शिजोवन घेवया आणि तुमचे सामके रुचीक गावठी अळम्याच्या तोंडाक खावपाक तयार आसा। सो ट्राय करात आणि फॉलो करात।